Matthew chapter 3 verse 16 and 17. येसू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्रत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांताव एक ताळो हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. तुम्ही खंतकारची सोडा, तुम्ही भियोंचे नाका. Mark chapter 10 verse 46 to 52. जेजू कुरड्या बार्तिमेवाक दिश्ट दिता. अशें जेजू आनी ताचे शीस येरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिकोतावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सर वेताना लोकांचो ओड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. नाजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंड दाम म्हणून बेस्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेदवा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. तीस कुरड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो कांड उडयलो आनी सट्ट कर उठोवन तो जेजूशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें गरजे म्हूण म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वोस, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. Isaiah chapter 60 verse 1. उठ, परसळी जा, तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळता.